हालेलुया गान तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू दान तुका जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. आज साबत सदीस तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आनी परत एक जावन आज देवाचें उतर आजचे वांजल कितें आमकां सांगता म्हणून त्या विशयान आमी थोडो वेळ नियाळ करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे देवाचें उतर मार्कस वांजेल 12वो अध्याय 30 आनी 8 तावन 40 आनी 4 वाक्यां म्हणसर. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 44. तेतून आपल्या शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांय आंघोळ न्हेसून भोवंक पेंटेसालान सकाळचो सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेन मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण केस्त. उपरांत जेजू देवळाच्या गजाना समकार बसून आसतना लोक दमपेटेन दुडू घालतालो ते पळोवन आसलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यात एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे कानीक गेले. तवळ आपल्या सिसां सरशीन आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे दमपेटेन दुडू घाल्ल्या भितर सकाळां परस चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक हेरां सकाळांनी आपल्या ग्रेस्तकान भरून उरलेल्यांतले गेले, पूण हिणें आपल्या दुर्बळ गायेचे कितें असलें तें पुरो आपल्या पोटाची पोडूच तांदूळ घाले. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आज आमी आयकूंक गेल्यार एक विशेश शिकवण जेजू आमकां दिता. आनी त्या काजन आसक्तीन जेजू धर्मपेटे सरसीन ह्या काजान म्हणटा दुडू घालतले धर्मपेट, थंय जेजू बसून आसलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी तो पळयतालो कोण कितें करता, कोण कितें घालता म्हणून. देखून आज आमी खंडीत जावन ग्रेस्त जायते जाण आजुनूय आसात, मस्त दान धर्म करतात, मस्त बरेपण करतात, सगळें करतात बरें खंडीत जावन. दुर्बळी तांच्या दुर्बळांतल्या आल्ले इल्लेशें दिता, पूण देव सगळ्यांक पळयता म्हणून हांगा आमकां एक वाक्य येता, पळोवन आसलो म्हणून. जेजू थंय दुडू घालतना थंय पळोवन आसलो. त्या ग्रेस्त मनशांना कितें आसा तांचे ग्रेस्त काय उरलेल्यान घाले, ह्या स्त्रियेन तिचे आल्लें पुरा घालें. देखून आमी आजचे विशयान कितें म्हळ्यार ती विधव स्त्री जेजूचेर भावार्थ दवरून विश्वास दवरून जियोवची मनीस. तिका गोत्ता आज हांवें पुरा गेल्यार फाल्यां देव म्हाका दितलो, जाय जाल्लें सगळें म्हाका दितलो. म्हळ्यार तसो एक भावार्थ, एक ल्हानसो भावार्थ तो दिसो, आनी तो भावार्थ जेजू उखलून धरता. हेरांनी आसल्यान घाले कांय फरक पडोवना तांकां, पूण हिणें दोनूंतून आनी आसली, दोनीय आनी घाली. आनी त्या विधवे तितलो भावार्थ दिसो, तितलो विश्वास म्हणून आमी हांगा पळोवयात. कितलो विश्वास दिसो म्हण फाल्यांच्या दिसा तिका कांय तिणें दवरुना. जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोवची ती मनशां कितली भागी, विश्वास दवरून जियोवची कितली भागी. देव हर एक संगती प्रोवायड करता. देखून यहोवा हिरे म्हणून परमेश्वरान तेचें एक नांव आसा. यहोवा हिरे म्हळ्यार गॉड इज प्रोवायडर. जेजू देव आमकां कितें जाय तें सगळें दिवचो देव. आमची स्थितीगती ताका कळीत आसा, आमी कोण म्हणून ताका कळीत आसा. देखून आमी हर एक पटीन दान धर्म कळयताना करतानाय जेजू आमकां पळयता, कशें करताय तूं, तुजें मन कशें आसा. देखून आज आमी परफेक्ट रितीन पळोवंक गेल्यार दांत एक वांटो आमी देवाक दिवंक आसा म्हणटा. आमच्या कितें आमकां काम करण्या सांबाळ मेळटा, या कितें आमची प्रॉपर्टी आसा, या कितें आमकां उत्पत आसा, कितें आमकां बिजनेस आसा, तांदूळ हर एकान दांत एक वांटो आमी देवाक दिवचें म्हूण सांगता. तांदूळ दांत एक वांटो दिवचो जाल्यार म्हळ्यार एकल्याक आतां एक 10,000 सांबाळ आसा म्हूण चिंतल्यार तांतूं 1,000 देवाक दिवंक तांतूं 4 वांटे कर म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. एक वांटो तूं खंयच्या फिरगेजेक लक्ती जावन आसाय त्या फिरगेजेक वचोचें. एक वांटो तुज्या गांवांत आसलेल्या दुर्बळ्यांक वचोचें, अनाथांक वचोचें. आनी एक वांटो तुमच्या गांवांत आसल्या प्रत्येक जावन परदेशांक म्हळ्यार दुसऱ्या गांवांत येवन हांगा वस्ती करताले अशें तांकां वचोचें. आनी एक वांटो तुजो विधवींक वचोचें म्हूण सांगता. देखून 4 वांटे करून दिवंक परमेश्वरान आमकां क्लियर हाचे विशयांत दांत एक वांटो विशयांत थंय आमकां वाचूंक मेळटा.
आनी खंडी सावन थंयच देव आमचे तावन आशेता. एकेदाळ आमी सगळे दांत वाटे दिवंक गेले जाल्यार आज आमच्या गांवांत जावन आमच्या फिरगे जावन ते दुबळे म्हूण कोणी आसतेनात, पूण आमी तशें करिना, मस्त लोक करिना. देखून आज देवाचें उतर आज आमकां क्लियर सांगता, तूं दान दिवच्यान उदार जायचें म्हणून. आसल्यान कितें आसा तातूंत दान एक वांटो तरी दान दी म्हूण सांगता देवाचें उतर. देखून आज ह्या स्त्रियेक पळया की देवान कितलें उखल धरलें त्या स्त्रियेक, ह्या विधव स्त्रियेक. पूण ग्रेस्तांक आनी थंय दुडू घालतल्यांक पेटेन कितले घालचे. आनी एक संगती आमकां देव हांगा उगडासा हाडटा, देव अनितीन जमयल्लें कितें सुद्दां स्विकार करिना. तूं कितलेंय दान धर्म कर, कितेंय कर, जर तुजी ती उत्पत आसा ती अनितीन करताय जाल्यार, अन्यायान करताय जाल्यार, हेरांक नागोवंक करताय जाल्यार, हेरांचे दुडू लुटून करताय जाल्यार ते पयशे बिलकूल ती काणीक जेजू एक्सेप्ट करिना, ते स्विकार करिना. हें आमी समजून काणगेचे आज आमी ह्यो संगती. जर तुजो अन्याय असो दुडू धर्म पेटेन घालनाका म्हणटा पवित्र पुस्तक. अन्यायान केल्लो दुडू जेजू बिलकूल स्विकार करिना. देखून आमी समजून काणगेचे आमी केन्ना आमी काणीक घालतना, केन्नाय आमी इगर्जेक दितना, दुबळ्यांक दितना, अनाथांक दितना, ह्या विधवींक दितना आमचें बरें कितें आसा, मिनतेचें कितें आसा तांतलें दिवंक जेजू आज आपोवणें दिता. ह्यो संगती आमच्या आज मतीन दरीचे. कित्याक म्हळ्यार ह्यो संगती आमच्या मतीन धरल्यार मात्र मुखल्या दिसांनी इल्लेशें आमच्या जिवितांत इल्लेशें परिवर्तन येत. आनी अश्यो संगती आनी मस्त जाणां काणी घालता आसतना ते मतीन ताका बेजार आहे बघता, खंतीन बेजार आहे घालचें, तेय जेजू एक्सेप्ट करिना. संतोशान तुवें देवाक दिवचें. कित्याक जर देवान तुका दिनातलें जाल्यार तुजें थंय खंय कितेंय आसचें ना म्हणटा. जुवांच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार 3ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 7 वाक्यांत अशें सांगता देवाचें उतर. तें आमी एक घडी भर आमी आयकुया. उतर अशें सांगता, देवान दिल्ले करीत कोणाकय कितेंच मेळना. देवान दिल्ल्या करीत कोणाकय कितेंच मेळना. जर सगळें आमकां आमच्या जिवितांत कितें आसा तें देवान दिल्लें. देखून तातूंत देव कालें सांगता, काली दांत एक पावट तूं दी म्हूण सांगता. 90% तुजेत, तुवें मेहनतीन केल्ले, तुजे घडले तुजे पयशे ते 90% तुजेत. पूण तातूंत एक 10% आसा पळय ते देवाक दिले. कित्याक देवान तुज्या खातीर मेहनत केल्या न्हय. देवान तुका बेसांवां दिल्यात, देवान तुका बरीं कामां दिल्यात, देवान तुका बरी उत्पत्ती दिल्या, देवान तुका ते गळोवंक जाल्यार तुज्या मोतीक उजवाड दिला, बिजनेस करूंक आनी जाल्यार मोतीक उजवाड दिला. देवान तुका जाणवाय दिल्या, देवान तुका भलायकी दिल्या, देवान तुका ते हातपाय सुशेग दिला, बरेंकर दिला. देखून त्या खातीर तुवें देवाक दिवचें, देवाक दी. चक्रवर्तीक दिवचें, चक्रवर्तीक दी म्हूण सांगलें जेजूचीं उतरां. फरिसेवांक, शास्त्रींक, सादुसेवांक सांगलीं उतरां आज आमच्या मतीन दरया. देवाक दिवचें, देवाक दी. चक्रवर्तीक दिवचें, चक्रवर्तीक दी. देखून आज देवाक कितें दिवंक आसा. आज साबतसो दीस आमी खंडीत जावन आमी न्ही जावन ते काणीक दिवचे पयशे पळय तयार करीचे. थंय काणीक बोंडयतना पार्सकान सोदून काणी तो 5-7 आमसर वगेत रावचे. मागीर घालूंक जाय आसलें, भून घालूंक जालें ना. ओल्यो संगती पुरा देव पळयता. कित्याक हांगा पळय जेजू पळयतालो, कोणें कितलें घालें म्हणून पळयतालो. देखून तूं कशें खंयच्या मनान घालताय म्हणून तेंय पळयता, एक खंयच्या परिस्थितीन घालताय म्हणून तेंय पळयता. देखून काणी घालतना बिंदास घालीचें, बरें करून घालीचें. आनी तुका संतोश आसचे हांवें देवाक कांय दिलें गी म्हणून. देखून दांत एक पावटो तुमी काण दवरूंक शिकचे दिसा. एकच पाटी दिता म्हणून व्हडलो एमावंट जाता. इल्लेशें आमकां भितर काले म्हळ्यार इल्लेशें बघता आबा इतले पयशे घालचे गी, इतले हांवें दिवचें गी म्हणून. पूण डेयली वेज तुका काम करताय जाल्यार, तुका म्हयन्यास सांबाळ जाल्यार म्हयन्यास तो काण दवर, दांत एक पावटो काण दवर आनी तातूंत एक 4 वांटे कर आनी 4 कडेन दी. 4 कडेन दी तशें ना जाल्यार म्हयन्याक एक म्हयन्याचे एक कडेन दी. 1 म्हयन्याचे इगर्जेक, 1 म्हयन्याचे अनाथांक, 1 म्हयन्याचे त्या परदेशांक, 1 म्हयन्याचे तेज्या विधवेक. अशें दिवन देवाक खंडीत देवाचें जायती आशिर्वाद आमी जोन काण घेवयात. मालाकी ग्रंथान सांगता आमकां 3ऱ्या अध्यायान, जर तूं दांत एक वांटो दिशी जाल्यार सरेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं म्हजी परिक्षा कर, हांव मोलबाचीं दारां उक्तून उगडयक तुमकां जाय तितली ग्रेस्त गाय, जाय तितली बेसांवां तुमचेर घालता की ना आमी पळया म्हणटा मालाकी ग्रंथांत. तर हे दवरते देवान केदाळे म्हजी परिक्षा कर म्हणले शब्द ना. पूण दांत एक पावटो तूं काणीक दिताय जाल्यार तूं म्हजी परिक्षा कर म्हणून सांगता, दी आनी पळय.
देखून आमी सक्कड हें पाळूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तमांनी जायते जाणां हें पाळिनात. पूण आमकां शिकोवन आसतलें, आमच्या जर आमी कॅरिझमॅटीक रिन्युअलांत आमी आसल्या, आमकां पयलीं शिकोवन दांत एक फावट तुवें करेक्ट दिवचें तुज्या जिवितांत. देखून हर एक संगती आमी त्यो करेक्ट तरान पाळल्यार देवाची आशिर्वादां बेसांवां आमचेर येतात. देखून ह्यो संगती आज आमी मोतीन धरया आनी खंडीत जावन देवान कितें आज सांगलां, जेजून कितें आज आमकां सांगलां तें आमी पाळूंक प्रयत्न करया. आनी आमच्या बगलेन आसतलीं जावंक पुरो आमच्या समाजांत, आमच्या पिरगेजेंत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांत कोणी दुर्बळीं आसा जाल्यार तांकां आमी पयले आदार दिया. हे कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तांकां त्या हॉस्पिटलाचे पयशे भरूंक जायना, इल्लोसो आमचो आदार दिया. कोणी आज व्हडल्यो व्हडल्यो पिडा शिडा आसतात, लाखां लाखांनी तांकां खर्च करीचे, कितले विडियोज पूण पळया सत खंयचे म्हणून फुटकिऱ्यो विडियो जायते येतात. देखून खंयचे सत म्हणून पळोवंक आनी घेया आनी तुमचें कांय तरी इल्लेशें तांकांय दिया. आनी खंडीत जावन जायते जण आज दुर्बळ्यांक, अनाथांक, विधवींक आधार दिते आसात. जरी जर तुमकां तेय कोणी मेळना जाल्यार ते कोण सोशल वर्क करतात तांकां इल्लोसो तुमी आधार दिल्यार आनी खंडीत जावन तुमचो पयलो वांटो वचचे तुज्या पिरगेजेक. कित्याक थंय थावन तुका भावार्थ मेळ्ळो, थंय थावन तुका शिकवण मेळ्ळी, थंय थावन तुका सक्रामेंत मेळिल्लें, थंय थावन सगळें मेळिल्लें. देखून पयलो तुजो एक वांटो दांत एक वांट्यांत एक वांटो 4 वांटे आनी एक वांटो तुज्या पिरगेजेक वचचें. आनी ह्यो संगती आज आमी मोतीन धरया आनी जेजूची शिकवण आज आमी कान घेवन आमी खंडीत जावन इगर्जेक वेताना कितले आमकां अमावंट थंय काणिकेक घालूंक आसा ते एमावंट सपरेट काडून पयलेंत दवरया आनी बऱ्या तरेन संतोशान आमी घालया. संतोशान घाल्लें देव पळयतलो, हांगा जेजू पळयता म्हण सांगता, पळयतलो आनी झरळ आशिर्वाद आमकां जो आमकां आमचेर घालतलो, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां मळाचेर घालतलो. हेतू शिकून आज आमी कान घेवन आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल कुशीन जेजू भगवंती मरिय देवाचे माय आमा पियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबात दीस तुमकां मागता.